नमस्कार. डॉक्टर केतन भाटीकर हे संवसाराक अंतरले आणि आयज पुराय फोंड्या म्हालांत एक शोकांतिका आणि तांची पोकळीक निर्माण जाल्ली आसा. डॉक्टर केतन भाटीकर हाणें मनशां जोडिल्ली. पयसो जोडप खूब सोंपें आसता, मात्र मनशां जोडटलो जाल्यार मनीसपण आसप खूब गरजेचें. आणि आपल्या मनीसपणाच्या बळग्यार आयज फोंड्या म्हालांत तेणी कितलेशेच अशे कार्यकर्ते समाज सेवे खातीर तयार केल्ले. आयज तेका लागून तांची याद काडीत हे कार्यकर्ते एकठांय जालेले आसा. व्हडा प्रमाणांत एक शोकांतिका फोंड्या म्हालांत, अंत्रूज म्हालांत पसरिल्ली आमकां पळोवपाक मेळटा. सद्या आमी लायव्ह आतां हेजे थेट प्रसारण पळयतले. तांची बॉडी डॉक्टर केतन भाटीकर हांचे शव पोस्टमॉर्टमा उपरांत सद्या फोंड्याच्या राजीव कला मंदिरांत व्हरपाचें आसा आणि ताच्या उपरांत तांचेर निमणे संस्कार जातले अशी माहिती, प्राथमीक माहिती आमच्या मुखार आयिल्ली आसा. अशी एक दुर्दैवी घटना काल फोंड्या घडली. फोंड्याचो खडेगात फुडारी जेणे आपल्या समाज वावरांतल्यान एक देख दवरली. एक नेता, एक फुडारी कसो आसचो हाचें एक उदाहरण ताणें समाजा मुखार दवरलें. आयज असो फुडारी, एक बरो समाज वावुरपी हयात ना. ताणें खुबशे मनीस जोडले. आयज सादारण आमी 4-4 इश्ट मेळयतले जाल्यार खूब कठीण आसता, मात्र असंख्य आपले चाहते, कार्यकर्ते एकठांय करून समाज वावरा खातीर तांच्यांनी आपले जिवीत जे आसा ते पणाक लायल्ले सदांच आमकां आयकुपाक मेळटाले. तांच्यांनी एक रुग्णवाहिका लेगीत फोंड्या म्हालांत दवरिल्ली. एक कशा तरेन समाजा प्रती काम करचें हें एक उत्तम उदाहरण आमकां डॉक्टर केतन भाटीकर हांच्या कार्यांतल्यान पळोवपाक मेळटालें. एका बारीकशा मिटिंगे खातीर तांकां धारवाड वचचें पडलें आनी वाटेर येता आसतना तांकां जेन्ना मुतपा खातीर एक विश्रांती घेवची पडली तेन्ना सर्पदंशा खातीर तांकां मरण आयिल्ल्याचें ही दुर्दैवी बातमी कळ्ळी. आयज पुराय फोंड्या म्हालांत तांचे चाहते व्हडा संख्येन तांकां निमणो निरोप दिवच्या खातीर जमिल्ले आसा. हे लायव्ह प्रसारण आमी आयज पळयता फोंडेच्यान. डॉक्टर केतन भाटीकर हांच्या बॉडीचे पोस्टमॉर्टम जाले उपरांत तांकां फोंड्याच्या राजीव कला मंदिरांत हाडटले निमणे दर्शना खातीर आणि ताच्या उपरांत तांकां तांचेर निमणे संस्कार जातले. ही सद्या दृश्यां पळयतात ती आमी तांच्या निवासस्थाना वयली, जंय ताचे कार्यकर्ते, तांचे बरे मागपी, तांचे इश्ट, तांची फॅमिली सयत हजारांनो लोक थंय जमिल्ले आसा. आनी आतांच आमी पळयता एम्बुलन्स जातूंत डॉक्टर केतन भाटीकर हांची कूड आसा ती तांच्या निवासस्थानाचेर पाविल्ली आसा. एक मनाचेर आघात करपी अशी ही घडणूक आयज फोंड्या म्हालांत घडली आनी ताचे लाखो चाहते, तांचे बरे मागपी, तांच्या फाटीं सदांच उबे रावपी आनी समाजा खातीर वावुरपी अशे तांकां साथ दिवपी तांचे इश्ट, तांचे कार्यकर्ते, समाज वावुरपी आयज तांकां पोरकेपणाची जाणीव जाल्ली आसा. काळ येता तसो म्हणटा त्या प्रमाणे डॉक्टर केतन भाटीकर हे एका बसके खातीर धारवाड हांगासर गेल्ले तेन्ना येता आसतना अनमोड घाटाचेर तांकां नेचर्स कॉल येता तसो मुतोंग जाल्ल्या कारणान रावचें पडलें आनी थंयच तांकां त्या काळान घात केलो. सर्पदंशा खातीर तांकां मरण आयलें. तेचे समाजा प्रती काम सदैव लक्षात दवरुपा सारकें आनी याद उरचे सारकें आसा. कालूच तांचे जे स्टेटमेंट आशिल्ले ब्लड बँका खातीर तांच्यांनी एक आवाज उठयल्लो, हो तांचो आवाज एक निमणो आवाज कसो जावन उरलो. अशा तरेची समाजा प्रती, समाजाचे बरे मागपी तेंचें कार्य एक अर्धवट कशें उरिल्ल्या स्थितीत आसा.
तांची शव, तांची बॉडी सध्या तांच्या निवासस्थानाचेर पावला आनी तांचे चाहते, तांचे इश्ट तांची मनां काळजां भरून आयिल्ली आसा. एक शोकांतिका थंय पसरिल्ली आसा आनी हे शोक व्यक्त करता आसतना तांचे चाहते आमकां तांच्या निवासस्थानाचेर दिश्टी पडटा. तांच्या आवय बापायचेर, तांच्या इश्टाचेर, ताच्या भावाचेर आयज कितें बेतलां आसतलें हाचो अंदाज तुमी मांडपाक शकता. कारण सदैव एका समाजा खातीर वावुरपी एक असो व्यक्तिमत्व जेन्ना अकस्मात समाजांतल्यान ना जाता किंवा तांकां सोडून वता तेन्ना ताचें काम अधुरें उरता आनी ह्या अधुऱ्या कामा खातीर तांची तोखणाय करपी, तांचें बरें मागपी हे इश्ट, तांची मनां भरून आयिल्ली आमी प्रत्यक्षात सद्या पळोवपाक शकता. असो फुडारी जावप सहसा शक्य नासता, कारण की अशी उर्जा आसप, समाजा प्रती प्रेम आसप आनी एक समाजाचें कार्य करपा खातीर तळमळ आसची अशें हें व्यक्तिमत्व आयज संवसारांतल्यान अंतरलें. मंत्री सुभाष फळदेसाय तांच्या डॉक्टर केतन भाटीकर हांच्या निवासस्थानाचेर आयिल्ले आसा. तांच्या मदीं एक बरी इश्टागत आशिल्ली. राजकारण म्हटलें काय वेगवेगळे मुद्दे, झगडे हे आसताच, मात्र अशा तरेचें एक व्यक्तिमत्व जे समाजा खातीर आपलें योगदान दिवन जेन्ना संवसारांतल्यान ना जाता तेन्ना सगळी दुस्मानकाय, सगळे झगडे विसरून लोक सदांच तांची तोखणाय करतात. दिगंबर कामत लेगीत थंय पाविल्ले आसा. मंत्री सुभाष फळदेसाय, मंत्री दिगंबर कामत हे लेगीत डॉक्टर केतन भाटीकर हांच्या निवासस्थानाचेर पाविल्ले आसा तांचे अंतीम दर्शन घेवपा खातीर. भोवसंख्येन लोकांची गर्दी तांच्या निवासस्थानाचेर भरिल्ली आसा. व्हडा संख्येन समाज वावुरपी, तांचे इश्ट, तांचे बरें मागपी, तांची फॅमिली तांच्या बऱ्या कार्या खातीर ही पावती दिवपा खातीर आयज हांगासर जमिल्ले आसा आनी तांची तळमळ, तांच्या प्रती जो मोग, आपुलकी आशिल्ली ते थेट ह्या चित्रांतल्यान आमकां दिश्टी पडटा. आयज डॉक्टर केतन भाटीकर संवसाराक अंतरले, मात्र जेन्ना आमी म्हणटा की एक मनीस गेलो काय त्या मनशाची किंमत कळटा, त्याच प्रकारे आयज डॉक्टर केतन भाटीकर जेन्ना संवसाराक अंतरले तांची किंमत आयज खरेंच लोकांक दिसून आयला आसतली, हातूंत कांयच दुबाव ना. कारण सातत्यान कोणाक गरजुवंताक पावपी अशें व्यक्तिमत्व ते आशिल्ले, ताका लागून तांची याद तांच्या मनांत सदैव उरतली. तांची एक दृढ इच्छा आशिल्ली की आपूण नेता, एक आमदार म्हणून निवडून येवचो आनी समाजा प्रती आपलें कार्य जें आसा तें अशेंच कायम दवरचें. निस्वार्थीपणान तांच्यांनी आपलें कार्य ह्या जनसेवे खातीर ओंपलें. जेन्ना सुरवातेक गोवा क्रिकेट एसोसिएशनाक तांची सुरवातूच जाली ती फिजिओथेरपिस्ट म्हणून ते मुखार आयले. ताच्या उपरांत कोविडान लेगीत तांच्यांनी खूब बरें काम केलें, लोकांक पावले, लोकांच्या बऱ्या वायटाक तांच्यांनी साथ दिली आनी निस्वार्थीपणान तांच्यांनी ही जनसेवा लोकांक खातीर ओंपली. तीच पावती दिवपा खातीर आयज सगळे झगडे, हेवे दावे कुशीक दवरून आयज हे सगळे लोक तांच्या प्रती तांच्या निमण्या दर्शना खातीर आयज एकठांय आयिल्ले आसा आनी हीच पावती आयज लोकां कडल्यान तांकां मेळटा, हातूंत कांयच दुबाव ना. कारण तांच्यांनी निस्वार्थीपणान हें काम केल्लें. अशें काम सहजा करप लोकां खातीर शक्य नासता. आर्गो ओंपता आसतना ताचे फॅमिलीक आधार दिवचो देवान, सगळी सहनशक्ती दिवन तो आघात सहन करपाचें हाचे देवा कडेन मंत्री सुदीन ढवळीकर जे तांचे गुरू समान आशिल्ले, सदैव ते म्हणटाले आपूण जरी वेगळो जालो तरी आपूण तांकां गुरू समान मागता, तांचो आशिर्वाद घेवन ते आपल्या फुडल्या कार्याक लायताले. अशा तरेन खंयचोच मतभेद दवरिनासतना आपली जनसेवा डॉक्टर केतन भाटीकरान कायम दवरिल्ली.
त्या गर्देन जर आमी पळयत जाल्यार तांकां फाटल्या पोटवेंचणुकेंत जे प्रतिस्पर्धी आशिल्लो गट भाजपाचे दळवी सुद्दां थंय पाविल्ले आसा आनी आतां जर आमी पळयत जाल्यार मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचें सुद्दां थंय आगमन जालेलें आसा अशी बातमी आसा. सध्या मंत्री सुभाष फळदेसाय आपली प्रतिक्रिया व्यक्त करता आसतना हांगासर दिश्टी पडटात. बाजूक सोडून पसून आमी एकमेका बरोबर जाले. खूब वायट घटना घडली आसा. ताच्या आयुश्यान भितर संघर्शच आयिल्लो आसा आनी ह्या संघर्शाचो शेवटूय संघर्शमय जालो. खूब तांच्या दुखान, फॅमिलीच्या दुखान, गांवच्या दुखान, कार्यकर्त्याच्या दुखान भितर आमी दोतोर प्रमोद सावंत डॉक्टर केतन भाटीकर हांच्या निवासस्थानाचेर पाविल्ले आसा. जरी राजकारणात हेवे दावे असले तरी मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हे डॉक्टर केतन भाटीकर हांचे मित्र आशिल्ले. सदैव आपली इश्टागत डॉक्टर केतन भाटीकर ही मुखेलमंत्र्याच्या प्रती सदांच व्यक्त करतालो, दाखयतालो, सांगतालो लेगीत की मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आपलो बरो इश्ट म्हणून. मुखेलमंत्री सुद्दां सदांच उल्लेख करताले की डॉक्टर केतन भाटीकर हे बरे कार्य करता, आपलो तो बरो इश्ट. जरी राजकारणात आमने सामने असले तरी ह्या राजकारणाच्या पड्ड्या फाटल्यान तांची इश्टागत सदैव दिसून येताली. अशा तरेचे व्यक्तिमत्व जे सदैव लोकांक पावताले तांचे कौतुक निश्चित प्रत्येक जाण करीत आसता आनी तशेंच राजकारणांत लेगीत विरोधकांनी तेचेर सुद्दां भरभरून मोग दाखयलो, तांच्या प्रती आपली कृतज्ञता दाखयली आनी सदैव तांकां पाठिंबा दीत रावले. सध्या हजारांनी भोवसंख्येन लोक डॉक्टर केतन भाटीकर हांचे निमणे दर्शन घेवपा खातीर तांच्या निवासस्थानाचेर आयिल्ले आसा. प्रत्येकाची कळकळ आसा की तांचे निमणे दर्शन घेवचें, मात्र सध्या गर्दी जर पळयत जाल्यार प्रत्येकाक तांचे निमणे दर्शन घेवपाची सुद्दां कठिणाई अशा तरेचें चित्र हांगासर दिश्टी पडटा. अशा तरेन आमी पळयलें की कशा तरेन जे डॉक्टर केतन भाटीकर हांच्यांनी कमयले ताच्या समाज कार्यांतल्यान तेंची जी सेवा आशिल्ली जनहिता खातीर, त्या सेवे खातीर आयज प्रत्येक राजकारणांतले प्रत्येक मंत्री, फुडारी, तांचे इश्ट आयज तांकां मेळपा खातीर, निमणें दर्शन घेवपा खातीर आयज हाजिरी लायता आसतना दिश्टी पडटात. आमदार कार्लोस फेरेरा लेगीत तांचे निमणें दर्शन घेवपा खातीर आयिल्ले आसा. आमदार कार्लोस फेरेरा हांच्यांनी लेगीत तांच्या प्रचाराक, फाटीं पोटवेंचणुकेच्या प्रचाराक वांटो घेतिल्लो. तांकां भोवमतान वेंचून हाडा असो उलो तांच्यांनी तेंच्या प्रती मारिल्लो. ही सगळी कॅम्पेनींग लडयता आसतना आमदार कार्लोसाचो तांकां बरो फाटिंबो मेळ्ळो. अशा तरेचे हे जी इश्टागत आपले पार्टेंतले वांगडी आसूं किंवा विरोधक आसूं, अशा तरेची मनां जिखपी एक नेतृत्व आयज संवसारांतल्यान अंतरले. विश्वनाथ दळवी हे लेगीत तांच्या विरोधात आशिल्ले, मात्र राजकारणांत तांचे कार्य जे आशिल्ले तांची तोखणाय करपाक कोण फाटीं सरना. अशा तरेचे आयज वातावरण मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताच्या चेहऱ्याचेर लेगीत जी तळमळ, जी काकूट आनी जी वेदना स्पश्टपणां दिश्टी पडटा. तांचे ते इश्ट आशिल्ले सध्या अपघाती निधन झाला, दुःख व्यक्त करता, त्याच्या फॅमिलीच्या प्रती सहानुभूती व्यक्त करता. एक बरो मित्र कसो, बरो फिजिओथेरपिस्ट, लोकांच्या खातीर पावपी, म्हणून म्हणजे असो इन्सिडंट जावपाक जाय घडला. खूप वायट दिसता की यंग एजीचेर गेलो. त्याच्या फॅमिलीच्या दुःखात आमी सहभागी आसा.
मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान डॉक्टर केतन भाटीकार हांचे निमणे दर्शन घेतले. भोवसंख्येन लोकांची गर्दी उसळून आयिल्ली आसा. तांचे निमणे संस्कार घेवपा खातीर हातांत फुलां, उजवाती आनी तांकां निमणो निरोप एक दिवपा खातीर रितेश नायक लेगीत तांचे निमणे दर्शन घेवन भायर सरले. मात्र प्रत्येकाक तांच्या निवास स्थानाचेर भितून वचोन तांचे निमणे दर्शन घेवप कठीण अशी परिस्थिती थंय दिश्टी पडटा, कारण की भोवसंख्येन लोक जमिल्ले आसा. सध्या जर हे चित्र पळयत जाल्यार हाच्या पयलीं अशी बातमी मुखार येताली की निमणे दर्शना खातीर तांची कूड जी आसा ती फोंडेच्या राजीव कला मंदीर हांगासर दवरतले म्हणून. मात्र सद्याक ही गर्दी पळयत जाल्यार फुडें जी कितें तांची यंत्रणा आसा किंवा जो कितें तांचो प्लॅन आजून सविस्तर आमकां कांय कळिल्लें ना. मात्र सध्या ह्या गर्देक लागून प्रत्येक जाणाक तांचें निमणें दर्शन घेवप मातशें कठीणूच अशी परिस्थिती हांगासर उप्राशिल्ली आसा. राजकारणांतले मंत्री, फुडारी हे सगळे तांची निमणें दर्शन घेवन तांच्या निवासस्थाना वयल्यान रोखडेच तांच्यांनी भायर सरिल्ले आसा. रॉय नायकान लेगीत रितेश नायकाच्या उपरांत तांची निमणी भेट तांच्यांनी घेतली, तांचें निमणें दर्शन घेतलें. आपली भावना व्यक्त करपा खातीर प्रत्येक ताचो कार्यकर्तो आसूं किंवा खंयचो फुडारी आसूं राजकारणांतलो, तांची सगळ्यांची मनां भरून आयिल्लीं आसात. प्रचंड गर्दी तांच्या निवास स्थानाचेर भरिल्ली आसा. आयज कदाचित फोंडेची पोट वेंचणूक जर जाल्ली आनी जर रिजल्ट लागिल्लो जाल्यार घडये डॉक्टर केतन भाटीकार हांची जैत जाव ना जाव, मात्र आयज तांच्या प्रती हो समाज सेवेंतल्यान तांकां लोकांनी कौल दिलेलो आसा, जातूंतल्यान खरेंच आयज खऱ्यांनीच डॉक्टर केतन भाटीकर हांची जैत जालेली आसा अशें हे दृश्य हांगासर पळयत जाल्यार भितून कांयच दुबाव ना. अवघ्या 70 मतांनी हारिल्ले डॉक्टर केतन भाटीकर हांय 2022 विधानसभा वेंचणुकेंत एक नामनेचे खडेगात नेत्याच्या विरोधात लडटा आसतना फक्त तेंचे कांय मतां खातीर ते फाटीं उरले. मात्र पोट वेंचणुकेंत तांकां आशा आशिल्ली की फोंडेचे लोक आमकां कौल दितले आनी निश्चित आपल्या कामगिरीची, आपल्या कर्तृत्वाची ते पावती दितले म्हणून. मात्र आयज खंय तरी डॉक्टर केतन भाटीकर आपल्या सेवेंतल्यान निवृत्त जाले आनी कायमचे आतां हे संवसारांतल्यान आनी हे आपल्या इश्टां कडल्यान ते अंतरिल्ले आसा. ही घटना आनी हे जें कितें घडिल्ली जी गजाल आसा ती खुबूच दुर्दैवी आसा. अचानक एका बऱ्या समाज कार्यकर्त्याचे अशें निधन जावप आनी अकस्मात ह्या सगळ्या
लोकांक पावपी असो तो मनीस अशें व्यक्तिमत्व आयज ना जाल्ल्या कारणान तांची उणीव जी आसा समाज सेवे प्रती ही कायम ह्या लोकांक भासतली हितून कांयच दुबाव ना. जशें की म्हणटात एक मनीस गेलो काय त्या मनशाची किंमत कळटा, त्याच प्रकारे डॉक्टर केतन भाटीकारान जो समाज सेवे प्रती आपलो वावर दाखयल्लो ते निश्चित कौतुकास्पद आशिल्ले. तांचो जागो भरून काडप खूब कठीण आसा. अशा तरेचे कार्य जे ते करताले तेन्ना तांचे घरचे आसुये, तांचे इश्ट, तांचे सोयऱ्या सदांच एक आदर की आमचो भुरगो बरें काम करता, ताची पोच पावती तांकां निश्चित केन्ना तरी मेळटली अशी एक आशा आसता. मात्र आयज ही आशा खंय तरी अपुरी उरली आनी तांचें स्वप्न आयज खंय तरी अर्दवट स्थितींत उरून ते आयज ह्या संवसारांत आयज ह्या हयात ना. ताकाच लागून ही शोकांतिका प्रत्येकाच्या मनांत जाणवत राविल्ली आसा. रायझींग फोंडा ह्या अंतर्गत ताणें कितलीशीच समाज सेवा केली. आपलें नांव प्रत्येका मदीं पावयलें. तरणाट्यां मदीं तो बरोच ते लोक ताका पसंत करताले. मात्र आपली ही कारकिर्द समाज सेवेची आयज खंय तरी फाटीं उरली आनी तांकां फाटबळ दिवपी असंख्य अशे कार्यकर्ते आयज पोरके जाले. अशाच तरेची स्थिती आयज फोंडेच्या अंत्रूज मालात उप्राशिल्ली आसा. कदाचित घडये आयज पोटवेंचणूक जाल्ली आनी कौल घडये कितें लागू आशिल्लो, मात्र कदाचित चित्र वेगळें आसपाचें. घडये डॉक्टर केतन भाटीकार हांचें स्वप्न पूर्ण जावपाचें अशी सगळ्यांकूच आशा आशिल्ली. About the death of Dr. Bhatikar. He was a true friend. He was a true friend not just to us, but to people of Haldan, of Ponda, and to everybody in Goa. Everyone loved him, and therefore you can see also how many people have come in to express their last sentiments on his death. I wish him eternal rest. आयज लोक ज्या प्रकारे भावूक जालेले आसा, लोकांच्या कंठांतल्यान जे कितें उद्गार आयज डॉक्टर केतन भाटीकार हांच्या प्रती तांची भावना आयज आयकुपाक येता, तांची कळकळ, जो मोग तांच्या प्रती आशिल्लो तो आयज ह्या शोकांतिकेंतल्यान व्यक्त जाता आसतना दिश्टी पडटा. प्रत्येक फुडारीन आपापली प्रतिक्रिया दिली, मात्र प्रतिक्रिया दिता आसतना प्रत्येक नेता, फुडारी, मंत्री भावूक जाले. अचानक एक अशें खडेगाद व्यक्तिमत्व जाणें सदैव लोकांच्या प्रती, लोकांच्या सेवे खातीर ते तत्पर आसताले, अशें व्यक्तिमत्व ना जाल्ल्या कारणात प्रत्येक फोंडेकार हादरून गेलेलो आसा. आयज तांचे बरे मागपी दादले, बायलां, जाणटे, नेणटे आयज तांच्या घराच्या भायर हे दुख्ख प्रकट करता आसतना दिश्टी पडटा. घडये हेच ते नागरीक आसूं येता जांकां डॉक्टर केतन भाटीकार पाविल्ले. तांच्या अडी अडचणीक, दुखांत ते सहभागी जाल्ले आनी तेच आयज हे व्हडा संख्येन तांकां निमणो निरोप दिवचे खातीर तांच्या निवासस्थानाचेर भायर जमिल्ले आसा. असंख्य लोक आपले दुख्ख प्रगटना आसतना हांगासर दिश्टी पडटा. फोंडा पोटवेंचणुकेच्या फाटभुंयेर जेन्ना गोमंतक टीव्हीच्या वतीन आमी आढावो किंवा थंयचें वातावरण कितें आसा इलेक्शनाचें तें पळोवपाक गेल्ले आसतनाच आमकां डॉक्टर केतन भाटीकार हांच्या प्रती लोकांचो कसो प्रतिसाद, तांकां कसो फाटबळ किंवा तांचेर मोग आसा, तांकां वेंचून हाडपाची तेंची दृढ निश्ठा आसा ती आमकां दिश्टी पडिल्ली. आनी संभावना आशिल्ली की निश्चित डॉक्टर केतन भाटीकार हांची ह्या पोटवेंचणुकेंत जैत जातली घडये. मात्र तांचें हें स्वप्न एक तर पोटवेंचणूक रद्द जाली आनी आतां ते संवसारांतल्यानूच अंतरले. ह्यो सगळ्यो घटना जाल्या उपरांतूय सध्या डॉक्टर
केतन भाटीकारांच्या पोस्ट मॉर्टमाचो अहवाल आजून आयिल्लो ना. धारवाड हांगासर एका बारीकशा मिटिंगेक गेल्ले कडेन वाटेत येता आसतना धारबांदोड्या अनमोड घाटाचेर जेन्ना ते रावले लघवी करपा खातीर, थंयच तांकां कोणी तरी सर्प आसूंये किंवा जिवाणें अशा तरेचो दंश तांचेर जालो आनी ह्या दंशाक लागून अकस्मात तांची भलायकी इबाडली आनी अवघ्या 2 ते 3 वरां भितूनच तांचेर हो परिणाम जालो आनी ते संवसारांत उरले ना. तांचो इश्ट जो सदैव तांच्या बरोबर आसतालो सुशांत कवळेकर म्हणून, ते सदैव तांच्या बरोबर सावळी कशे तांच्या बरोबर वावरताले. ते म्हणटात की सुशांत जेन्ना आपल्या वांगडा आसतालो तेन्ना सदांच तांची आई म्हणटाली की तूं आपल्या वांगडा आसा जाल्यार आपल्याक काळजी करपाची ना, अशा तरेची भावना ते सदैव मनांत दवरताले. आनी प्रत्येक जाग्याचेर ती जावं मिटींग आसूं किंवा आनी कसलें फंक्शन, तांचो इश्ट सुशांत कवळेकर तांच्या वांगडा आसतालो. आनी ह्या निमण्या तांच्या घडयेंत सुशांत कवळेकरूच तांच्या बरोबर आशिल्लो. आनी ही सगळी घटना तांच्या बरोबर जी कितें घडली ती सगळी आपबीती तांच्यांनी प्रत्यक्षात मिडिया मुखार मांडली आनी अशा तरेन जे कितें घडिल्लें तें लोकांच्या मुखार आयलें. मात्र सद्या पोस्ट मॉर्टमाचो अहवाल येवपाचो आसा. पांचांक सुमार एका मिटिंगेक या म्हणून आपल्या इश्टाक सुशांताक डॉक्टर केतन भाटीकारान फोन केलो. डॉक्टर केतन भाटीकार सदैव आपल्या इश्टाक सुशांताक वांगडा व्हरताले. सुशांत जर आपल्या वांगडा आसा जाल्यार काळजी करपाची गरजूच ना अशी सदांच डॉक्टर केतन भाटीकाराची आवय तांकां उलोवन दाखयताली. आनी ह्याच गजालेचेर आनी होच विश्वास दवरून तांच्यांनी त्या मिटिंगेक वचपाक प्रस्थान केलें. धारवाड हांगासर मिटींग जाली. सुमार 1 वाजिल्ले आनी घरा येता आसतना परतीच्या वाटेर जेन्ना अनमोड घाटाचेर दांडेली ह्या रस्त्याचेर वता आसतना वाटेर तांकां अकस्मात मुतोंग जाल्ल्याचे संकेत आयले. तेन्ना तांच्यांनी गाडी थांबयली. मुतोंग जाल्या उपरांत जेन्ना तांचो मोबायल खंय सकयल पडलो, तो मोबायल उखलपाक वता आसतना तांकां दंश जाल्ल्याचे तांच्यांनी आपल्या इश्टाक म्हणजे सुशांताक सांगलें. आनी सुशांतान रोखडेंच तांकां गाडयेन बसयले. तेन्नाच तांची परिस्थिती कमजोर जायत गेली आनी अवघ्या 2 ते 3 वरांच्या भितूनच ते हाता भायर गेले आनी अशा तरेची स्थिती थंय जाणवली. सुशांतान रोखडोच तांच्या भावाक कॉल केल्लो डॉक्टर केतन भाटीकाराच्या आनी मोले हांगासर एम्ब्युलन्स घेवन यो म्हणून ताकीद दिली किंवा रकाद दिलो. मात्र कालूच अकस्मात पावसान हाजेरी लायिल्ली. पावसाची हाजेरी त्याच बरोबर येरादारीची मातशी कोयंडी घाटांचेर आसताच आनी ह्या कळावा खातीर लेगीत तांकां तांची डॉक्टर केतन भाटीकाराची गाडी हेल्था कडेन पावपाक PHC कडेन पावपाक मातसो तांकां कळाव जालो आनी मागीर दोतोरांनी तांकां मृत अशें घोशीत केलें. अशा तरेची ही सबंद घडणूक आखो देखी आपबीती डॉक्टर केतन भाटीकारांचे इश्ट सुशांत कवळेकर हांच्यांनी मिडियाक सांगली. सकाळी फुडें ही बातमी सगळी कडेन पसरली आनी ताच्या उपरांत सबंद गोंयभर, फक्त फोंड्या म्हाला पुरते न्हय जाल्यार सबंद गोंयाभर ही शोकांतिका पसरली. एक असो कार्यकर्तो जो समाजा खातीर वावुरलो, निस्वार्थीपणान ताणें काम केलें. आपलें जिवीत जें आसा तें सदांच लोकांच्या बऱ्या खातीर ताणें अर्पण केलें. अशा तरेचें व्यक्तिमत्व, तांचें स्वप्न एक नेता जावपाचें आयज अधुरें उरलें आनी ताकाच लागून आयज प्रत्येक तांच्या चाहत्यां मदीं, तांचे बरें मागपुच्या मदीं एक शोकांतिका आनी दुख्ख निर्माण जालां. आयज जरी तांचें स्वप्न अधुरें उरलें तरी आयज ही व्हडा संख्येन तांकां
तांची पोच पावती दिवपा खातीर जे लोक जमिल्ले आसा किंवा गोंयभरच्यान जी तांकां एक आदरांजली मेळटा हातूंतल्यान तांची जैत जाल्या अशें हे तरेचे चित्र आयज डॉक्टर केतन भाटीकारा प्रती निर्माण जालेले आसा. आयज पुराय गोंयभर डॉक्टर केतन भाटीकर हांच्या नांवान एक शोकांतिका पसरिल्ली आसा. फोंड्या म्हालात तर तांचे असंख्य चाहते, तांचे इश्ट किंवा डॉक्टर केतन भाटीकर ज्या ज्या नागरिकांक पावले ते प्रत्येक जाण हांगासर आपली हाजिरी, आपली उपस्थिती किंवा डॉक्टर केतन भाटीकर हांची याद काडीत दुख्ख व्यक्त करता आसतना दिश्टी पडटा. आयज प्रत्येक फुडारी डॉक्टर केतन भाटीकर हांच्या निवासस्थानाचेर येवन गेलो. नेता, तांचे विरोधक सगळे आयज तांच्या प्रती भरभरून उलयता आसतना तांचे कंठ दाठून आयिल्ले, तांची भावना भरून आयिल्ली. कारण तांचें कार्यूच अशें आशिल्लें की दिलदार मनान ताणें सगळ्यांक जें कितें जाय तें पावोवपाचो यत्न केलो. आपल्या समाज सेवेंतल्यान ते वावुरले. लोकांच्या भलायके खातीर ताणें सदांच प्राधान्य दिवपाचें चिंतिल्लें. जशें की एम्ब्युलन्स तांच्यांनी एक 24 तास फोंड्यांत उपलब्ध करून दिल्ली. खंयच्याच रुग्णाक आजारी पडलो, दुयेंस जालें काय कळाव जावचो न्हय ह्याच्या खातीर ते सदांच वावुरले. आनी तांचो निमणो एक कालूच एक मॅसेज ब्लड बँके खातीर ID हॉस्पिटलांत एक स्टेटमेंट जो तांच्यांनी काल दिलो तो तांचो निमणो समाजा प्रती एक मॅसेज जावन रावलो. गर्दी वाडत आसा. प्रत्येक फुडारी, नेता, कार्यकर्ता, ताचे इश्ट, ताची फॅमिली आयज तांचें दर्शन घेवपाक भावूक जालेली आसा. मात्र ही गर्दी पळयत जाल्यार तांचे निमणे संस्कार आयज घडये जायत काय अशी शंका उप्रासपाक हरकत ना. कारण की प्रत्येक जाणांक तांचे निमणे दर्शन घेवचे अशी आस आसा. आनी त्याच खातीर आयज भोवसंख्येन लोक हांगासर जमिल्ले आसा. ताचे बरे मागपी, ताचे इश्ट गर्देन वाट पळयता की केन्ना आपल्याक भितून वचपाक मेळटलें आनी एक बरो कार्यकर्ता, समाजा प्रती वावुरपी अशें व्यक्तिमत्वाचें एक निमणें दर्शन घेवपाक केन्ना काय मेळटलें म्हणून तांची एक आस ह्या गर्देंतल्यान दिश्टी पडटा. अशे असंख्य कितलेशेच गरजू आसतले जांकां डॉक्टर केतन भाटीकर निश्चित पावले आसतले आनी ताकाच लागून ह्या गर्देंत तांची उपस्थिती घडये थंय आसा आसतली. आनी तांच्या मनात दिसता आसतलें की आपणें वचोन आपल्याक जे पावल्ले तांचें एक निमणें दर्शन तरी घेवचें अशी आशा दवरून हे कितलेशेच असंख्य तांचे कार्यकर्ते तांच्या निवासस्थानाचे भायर जमिल्ले आसा. डॉक्टर केतन भाटीकर हांचे कार्य निश्चितूच निस्वार्थीपणाचे आनी समाजा प्रती समाजात कशें वावुरचें हे देखदिणो वावर तांच्यांनी प्रत्येक तरणाट्याक दिल्लो आसा. घडये आतां तांच्या सारकें व्यक्तिमत्व, तांच्या सारको कार्यकर्तो जावप खूब कठीण. एक उर्जा जी जाय आसता मनशाक आयज आमी पळयता की कितलेशेच तरणाटे मातशा परिक्षेत नापास सुद्दां जायत जाल्यार आत्महत्या करपाचो यत्न करता. मात्र खंयचीच हार पत्करून सुद्दां निस्वार्थीपणान परतून उबें रावपाचें कार्य डॉक्टर केतन भाटीकरा मदीं आशिल्लें. तांच्यांनी एक बरी देख समाजा प्रती दवरली, निस्वार्थीपणान काम करपाची. हार जीत हाच्या पलीकडे वचोन तांच्यांनी आपलें कार्य समाज सेवे खातीर चालू दवरलें. आयज आमी पळयता की मनीस गेलो काय ताची किंमत जी आसा ती आमकां कळटा. डॉक्टर केतन भाटीकर हांचें नेतृत्व, तांची समाज सेवाच अशी आशिल्ली की आयज ताणें आपलें पोरकेपण सबंद फोंड्या म्हालाकच न्हय जाल्यार पुराय गोंयकारांक दाखोवन दिलेलें आसा की आपूण असो कार्यकर्ता जावन गेलो, निस्वार्थीपणान आपणे सेवा बजायली. केन्ना हार जैत
हाची पर्वा केली ना. आयज आमी पळयतात की असंख्य तरणाटे आसा जांचें मनोबल खूब कमजोर आसता, मात्र एक परिक्षेक सुद्दां खंय तरी कमी मार्क पडले जाल्यार मनोबल हालता. मात्र खंयच्याच हार जिताची पर्वा न करिनासतना निस्वार्थीपणान काम करपी असो समाज वावुरपी आयज संवसाराक अंतरलो तो म्हटल्यार डॉक्टर केतन भाटीकार. आनी असंख्य लोकांचो मोग तांच्यांनी आयज तांच्या प्रती व्यक्त जाता आसतना दिश्टी पडटा. तांचें एक सपन आशिल्लें नेता जावपाचें. तांची कदाचित आयज ही एग्जीट आसूंये संवसारांतली, मात्र आयज तांचो हो जैत ज्या चाहत्यांनी, ज्या कार्यकर्त्यांनी, ताच्या इश्टांनी, ताच्या नातेवाईकांनी दिलेलो आसा, निश्चित ही तांची एक जैत अशें मानले तरी हरकत ना. आनी एक बरी सीख अशी डॉक्टर केतन भाटीकार हाणें आपल्या कार्यांतल्यान दिलेली आसा. अशा तरेचें व्यक्तिमत्व आयज आमी 4 फ्रेंड खंय आपयतले म्हटल्यार खूब कास्तीक करची पडटा. मात्र असंख्य अशे कार्यकर्ता ताणें जोडले जे खूब कठीण आनी मोलादीक म्हत्वाचें काम समाजा प्रती ते करताले. आयज ते कार्यकर्ता आपल्या इश्टा प्रती रडटा आसतना आक्रोश तांचो व्यक्त करता आसतना दिश्टी पडटा. कारण डॉक्टर केतन भाटीकर संवसारांत ना हे खरें आसा काय फट आसा हें खपून घेवपूच तांकां कठीण जालेलें आसा. अशा तरेचें हें चित्र आयज फोंड्या म्हालांत उप्राशिल्लें आसा. ह्या गर्देन जर पळयत जाल्यार खंयच्याच वयोमानाची अशी तुलना करपाक शकना. अशा तरेचे ल्हान व्हड, जाणटे नेणटे, बायलां दादले खंयचेच वयोमानाचे पर्वा ना. प्रत्येक जाण आपलो शोकांतिका, आपले दुख्ख, आपली जी कितें भावना डॉक्टर केतन भाटीकारा प्रती आशिल्ली ती व्यक्त करता आसतना ह्या गर्देंतल्यान प्रत्येकाच्या चेहऱ्याचेर एकूच भाव दिश्टी पडटा. प्रत्येक जाण दुखी आनी कदाचित तांकां घडये हे खरेंच दिसना आसूंये अशा तरेचें चित्र हांगासर उप्राशिल्लें आसा ह्या गर्दे मदीं. हजारांनी लोकांची उपस्थिती डॉक्टर केतन भाटीकारांच्या निवासस्थानाच्या भायर उसळून आयिल्ली आसा. तांच्या प्रती मोग व्यक्त करपा खातीर जर आमी पयस जी रांग आमकां दिश्टी पडटा तो आंकडो हजारांनी आसा आनी हजारांनी संख्या तांची वाट पळयता की घडये आमकां निमणे संस्कार किंवा निमणें तांचें दर्शन घेवपाक संधी मेळटली काय ना. कारण की हांगासर इतले राजकारणी, फुडारी, नेता तांच्या निमण्या दर्शना खातीर येवपाक लागिल्ले आसा आनी तांच्या कार्यकर्ते, तांचे चाहते तांच्या निमण्या दर्शनाची ह्या गर्देंतल्यान आतुरतायेन वाट पळयता. पुलीस भाव ह्या गर्देचेर कशे भशेन नियंत्रण हाडपाचे यत्न करतात. मात्र लोकांची जर गर्दी पळयत जाल्यार लोकांनी सुद्दां आपलो संयम हांगासर सांबाळिल्लो दिश्टी पडटा. ह्या गर्देन खंयचीच गचमुड्डी ना, कोणूच धुकली ना किंवा धांवपळ ना. सगळे शांत, स्थिर आनी एक लयात दुख्ख भाव प्रकट करतात. अशा तरेचे हे वातावरण डॉक्टर केतन भाटीकारा प्रती तांच्या निवासस्थानाच्या भायर हांगासर निर्माण जाल्लें पळोवपाक मेळटा. दक्षिण गोंयचो खासदार कॅप्टन विरियाटो फर्नांडीस तेय डॉक्टर केतन भाटीकार हांचे निमणें दर्शन घेवपा खातीर पाविल्ले आसा. सुभाष शिरोडकार, मंत्री, राजकारणी, तांचे बरे मागपी अशे कितलेशेच असंख्य नेता, फुडारी आयज तांकां निमणो निरोप दिवपाक तांच्या निवासस्थानाचेर आयिल्ले आसा. डॉक्टर केतन भाटीकार आयज हयात ना हे समजून घेवपूच तांकां कठीण जालेलें आसा. अशा तरेचें चित्र आयज फोंड्या म्हालांत उप्राशिल्लें आसा. अचानक सकाळी ही बातमी सगळी कडेन पसरली. तांचो इश्ट ज्यांच्या बरोबर ते
धारवाड हांगासर एका बसकेक गेल्ले. वाटेर येता आसतना अनमोड घाटाचेर जी तांकां एक काळ आयलो तसो म्हणटात त्या प्रमाणे तांकां सर्पदंशा खातीर किंवा खंयचे जिवाणे ताच्या दंशा खातीर तांकां संवसार सोडून वचचो पडलो. अशा तरेचे भावूक जाल्ले लोक आयज तांच्या निवासस्थानाचेर डॉक्टर केतन भाटेकारा प्रती आदरांजली दिता आसतना दिश्टी पडटात. डॉक्टर केतन भाटेकारांची कूड त्यांचे पार्थिव शरीर निमणे संस्कारा खातीर व्हरपा खातीर वाहन आयिल्लें आसा. फुलांनी सजयल्लें अशें हें वाहन, ही गाडी तांचें पार्थिव शरीर व्हरपा खातीर तांच्या निवासस्थानाचे भायर प्रतीक्षेत आसा. मात्र लोकांची गर्दी तुडुंब भरिल्ली आसा. ह्या गर्देंतल्यान प्रत्येकाच्या मनात भाव आसा की तांचें निमणें दर्शन तांच्यांनी घेवचें. राजकारणांतले फुडारी तांची भेट दितात. फक्त 10 मिनिटांनी भायर काडटा, कोणा भितर घेना. आतां कोणाच भितर घेना. 10 मिनिटांनी शास्त्रांत भायर काडटा, सगळ्या कला मंत्र्या कडेन जाला. कोणा भितर घेना, कोणा भितर घेना. शास्त्र करता गाडी लायली हांगा. शास्त्र करता बॉडी यंग लीडर, इमर्जिंग लीडर. म्हाका दिसता जो लोकांमध्ये इतली सेवा केल्ली ताणें, स्पेशली कोविडच्या टायमार पळय ताणें केलां. शास्त्र करता भायर आनी काडटा, कला मंदिर जितलो समाज सेवक आशिल्लो, जितले ताणें सोशल सर्वीस केला, म्हाका दिसता इट इज अ बीग वॉयड, वोंट बी एबल टू फील. व्हेरी शॉकिंग. आयज प्रत्येक फुडारी राजकारणी त्यांच्या प्रती उलयता आसतना भावूक जाल्लो दिश्टी पडटा. एक 10 मिनटांनी तांचें पार्थिव शरीर तांच्या निवास स्थाना वयल्यान आतां भायर काडटले अशें आमकां आतां आयकुपाक येता. अंतीम संस्कार जावचे खातीर तांचें पार्थिव शरीर व्हरपा खातीर फुलांनी सजयल्ली गाडी तांच्या निवास स्थानाच्या भायर तांची प्रतीक्षा करता. सद्या जे कोण तांचे बरे मागपी, तांचे इश्ट, तांचे शेजारी, तांचे सोयऱ्यां, ज्या कोणाक तांचे निमणें दर्शन घेवपाची आस आसा, मात्र तांकां सद्या घरात सोडप कठीण आसा. कारण भोवसंख्या आनी गर्दी थंय वाडिल्ली आसा. तशेंच भितून तांचे कुडीचेर जे कितें संस्कार जावपाचे आसात ते भितून चालू आसा. आनी ताच्या उपरांत तांचे पार्थिव शरीर भायर काडटले. लास्ट अखेरची दर्शन तरी मेळोनी म्हणून, पण हांगा जे लोक आसा प्रत्येकाच्या डोळ्यांत सामके दुखाचे अश्रू आसा. आनी इतली दूख जालां सगळे जे ट्रेलर पळोवपाक गेल्यार की हांगा जे हें आसा खूब वायट दिसता. मोठ्या प्रमाणात हांगा लोक आसा. आनी हांगा जे लोकांचे पळयल्यार गर्दी पळयल्यार मुख्यमंत्री सुद्दां हांगा गर्देंतल्यान कसो करून दर्शन घेवपा खातीर गेलो. पूण आतां हांगा डॉक्टर केतन भाटेकार हेजे आनी देवावर तेजे हेजेर सगळी शास्त्रीय पद्दत करता आनी तांकां हांगा राजीव कला मंदिराक लोकांच्या दर्शना खातीर व्हरता. जशें आमी तुमकां आतांच सांगलें की तांचे बरे मागपी, तांचे जे कार्यकर्ते आसूये, तांचे इश्ट, तांचे सोयरे
किंवा तांच्या प्रती जे कोण बरें मागपी तांचे फ्रेंड इश्ट सोयरे हे एक आस दवरून मनात तांच्या घराच्या भायर प्रतीक्षा करता की आमकां एक तांचे निमणें दर्शन मेळटलें काय म्हणून. मात्र ही गर्दी आनी ही शोकांतिका पळयत जाल्यार सध्या तांच्या घरांत जें वातावरण आसा एक आक्रोश तांच्या हो घरांतलो आमकां दिश्टी पडटा. आतां आमी थेट प्रसारण जे पळयलें तांच्या डॉक्टर केतन भाटीकर हांच्या घरांत जी स्थिती आशिल्ली म्हणजे विश्वास बसना अशी तांच्या घरच्यांचेर परिस्थिती उबर आशिल्ले. तशेंच तांचे बरें मागपी जे लोक भायर तळमळत तांची वाट पळयता केन्ना एकदां आमकां तांचें निमणें दर्शन जातलें काय म्हणून. मात्र जे कार्य डॉक्टर केतन भाटीकर हांणी समाज सेवे खातीर अर्पण केलें तांची पोच पावती दिवपाक घडये ते नेते जावं ना जावं मात्र तांची जैत आयज निश्चित लोकांनी दाखोवन दिलेली आसा की कशा तरेन ते आयज वावुरले आनी तांचो वावर आमच्या मनांत प्रत्येकाच्या सदैव असोच उरतलो अशी भावना आयज ह्या कार्यांतल्यान दिश्टी पडटा. आतां कांय वेळा भितरूनच तांचें पार्थीव शरीर अंतीम संस्कारा खातीर रवाना जातले. ताच्या पयलीं जशें आमकां बातमी मेळ्ळी की तेंची कूड तांची पार्थीव शरीर फोंडा राजीव कला मंदीर हांगासर व्हरतले. थंय दर्शना खातीर तांचें पार्थीव शरीर तांची कूड दवरतले. त्या प्रमाणे तांचे जे कितें फुडले अंतीम संस्कार आसा ताच्या उपरांत जातले. ताच्या पयलीं डॉक्टर केतन भाटीकरांची कूड फोंड्या राजीव कला मंदिरांत व्हरपाची आसा. त्या खातीर फुलांनी सजयल्ली गाडी तांच्या प्रतीक्षेत तांच्या निवासस्थानाच्या भायर उबी आसा. मात्र तांच्या घरांतले जर दृश्य आमी कांय वेळा पयलीं पळयलें जाल्यार खरेंच एक शोकांतिका आनी दुख्ख तांच्या घरचे व्यक्त करता आसतना दिश्टी पडटा. अशा घडणुकेचेर विश्वास दवरप तांचेर खूब कठीण जालेलो आसा. एका बसकेक वयता म्हणून सांगून भायर सरिल्ले तांच्या घरांतले अकस्मात अशें सोडून वचप एक धक्कादायक गजाल. आनी दुसरी म्हटल्यार आपल्या सदैव इश्टा वांगडा तोच इश्ट ज्या इश्टा वांगडा आपूण सदांच भोंवपी आनी ताच्या बरोबर आसतना आपल्याक कसलेच हावळ येवपाची शक्यताय ना असो विश्वास दवरून जी आवय आपल्या चल्याक भायर धाडपी मात्र अशी स्थिती तांचेर उप्रासप म्हटल्यार खरेंच एक दुख्खाची आनी विश्वास बसूं नजो अशी गजाल तांचेर उप्राशिल्ली आसा. ताका लागून आयज फक्त तांचे घरचेच न्हय जाल्यार पुराय तांचे इश्ट तांचे शेजारी तांची सोयऱ्या तांचे बरें मागपी असंख्य लोक तांच्या प्रती हो मोग व्यक्त करता आसतना दिश्टी पडटा. सदांच आपल्या उल्याक धांवून येवपी अशें व्यक्तिमत्व आयज संवसारांत ना हाचेर विश्वास बसप तांचेर खूब कठीण जालेलो आसा. आनी अशा तरेचें चित्र तांचें निमणें दर्शन घेवपा खातीर लोक भायर तात्काळात उबे आसा. मात ह्या गर्देन सुद्दां कसल्याच तरेची धक्काबक्की नासतना लोक संयम पाळून स्थिर तांच्या प्रतीक्षेत भायर उबे आसा. भोवसंख्येन हजारांनी लोक आनी लोकांची ही गर्दी तांकां पळोवपाची तळमळ उप्राशिल्ली आसा. मात्र ह्या गर्देचेर लोकांचें नियंत्रण आसा. प्रत्येक जाण आपलें भान सांबाळून आसा. खंयचीच धक्काबुक्की न करता आमी जर वयर बिल्डिंगेंत तांचे शेजारी सुद्दां पळयत जाल्यार कशा तरेन तांच्या मनांत एक दाट शोकांतिका उप्राशिल्ली आसा तें दिश्टी पडटा.
सदांच वावुरपी ह्या वाठारांत एक व्यक्ती समाज सेवे खातीर सदांच वावुरपी अचानक ना जावप, संवसारांतल्यान अंतरप हाचेर विश्वास बसप तांकां कठीण जालेलो आसा. योगायोगाची आनी को इन्सिडंटाची अशी गजाल जर आमी आयकत जाल्यार फाटल्या 15 म्हयन्यांत आनी ते सुद्दां 15 तारखेच्याच दिसा ह्या फोंड्यांतले खडेघाट अशे फुडारी संवसाराक अंतरले. आदलो MGPचो आमदार लवू मामलेदार 15 तारखेकूच संवसाराक अंतरिल्ले. ताच्या उपरांत ऑक्टोबराच्या 15 तारखेक गोंयचे खडेघात अशे आनी नामनेचे फुडारी रवी नायक संवसाराक अंतरिल्ले. आनी आयज 15 मे ह्या दिसा डॉक्टर केतन भाटीकार समाज ताचेर भरभरून प्रेम करतालो. तांच्या हे वाठारांतले लोक, तांचे शेजारी, तांचे इश्ट सदैव तांच्या प्रती एक आदर्श तांच्या मनांत आशिल्लो. तांच्या प्रती एक सद्भावनेन ते समाज सेवा करताले. आयज ते सुद्दां संवसाराक अंतरिल्ल्या कारणांत फोंड्या म्हालांत 15 म्हयन्या भितर अशा 3 खडेघात फुडाऱ्यांची हे निधन जालेलें आसा. आनी प्रत्येक ह्या फुडाऱ्यांक जे निधन आयले ते सुद्दां अकस्माताची घडणूक कशी ही फुडाराक आयली. डॉक्टर केतन भाटीकार हांच्या घराच्या भायर जे तांचे बरे मागपी आनी तांचे इश्ट किंवा हेर लोक जे आसा तांकां भितून सद्या प्रवेश दिवप तांच्यांनी बंद केलेलो आसा. तांचे कोण सोयरे हाजे पयसल्यान येता तांकांच मातसो प्रवेश तांच्यांनी दवरिल्लो आसा. कारण तांच्या घराच्या भायर जी गर्दी उसळून आयला ताका प्रत्येकाक तांचे निमणें दर्शन घेवप हांगा संभव ना. ताका लागून तांचे पार्थीव शरीर आतां तांच्या निवास स्थाना वयल्यान फोंडेच्या राजीव कला मंदिरांत हालयतले. फुलांनी सजयल्ली गाडी तांच्या निवास स्थानाच्या भायर तांच्या प्रतीक्षेत आसा. तांच्या घरांतले हे सद्या दृश्य पळयत जाल्यार सामके दुखद आनी शोकांतिका दाखोवपी आसा. कारण की अकस्मात एका बसकेक वचोन येता अशें सांगून भायर सरिल्लो घरचो मनीस आपल्या कुटुंबातलो एक पूत अकस्मात ह्या संवसारांतल्यान अंतरता तेन्ना कितें तांचेर उप्रासपाक शकता, तांच्या मनाचेर एक आघात कसो हाची कल्पना तुमी करपाक शकता. तांची आई डॉक्टर केतन भाटीकारांची ही आपलो शोक व्यक्त करता आसतना घडये तांकां हो विश्वासूच बसो नजोये की आपलो डॉक्टर केतन भाटीकार जो चलो आसा ताच्या वांगडा सदैव ताच्या बरोबर वावुरपी, ताच्या वांगडा भोंवपी असो इश्ट ताच्या वांगडा आसतना सुद्दां अकस्मात अशी एक दुखद घटना ताच्या वांगडा घडली. ताच्या इश्टाक सुद्दां ताका सांबाळपाक थंय जमलें ना. कारण जेन्ना तांकां लघवी जाली, तांकां अकस्मात मुतोंग आयलें तेन्ना त्या काळखान तांकां
कितें चाबले ताची एक कल्पना तांकां जावंक ना आनी ताका लागून ते सांबाळपाक तांकां शकले ना म्हणून तांचो इश्ट डॉक्टर केतन भाटीकर तेय आपले दुख्ख व्यक्त करतात. आपलो सदैव आपल्या वांगडा आसपी मित्र ताका आपूण सांबाळपाक शकलो ना म्हणून. अशा तरेचे दृश्य दुखद डॉक्टर केतन भाटीकर हांच्या निवासस्थानाच्या भायर निर्माण जालेले आसा. कांय मोजके लोक तांचे सोयरे पयस पयसल्यान आयिल्ले तांकां निमण्या दर्शना खातीर ते आपयतात. 10 मिनटांनी तांचें पार्थीव शरीर तांच्या निवासस्थाना वयल्यान फोंडेच्या राजीव कला मंदिर हांगासर दवरतले. त्या खातीर फुलांनी सजयल्ली गाडी डॉक्टर केतन भाटीकर हांच्या निवासस्थानाच्या भायर प्रतीक्षेत आसा. धा मिनटां आदीं तांच्यांनी घोशीत केल्लें की तांचें पार्थीव शरीर आतां रोखडेंच थंयच्यान हालोवपाचें आसा म्हणून. मात्र तांचे शेजारी सोयरे जे कोण तांचें निमणें दर्शन घेवपाक उरिल्ले तांकां ते सद्या भितून सोडटात आनी तांचें निमणें दर्शन घेवन जाले उपरांत रोखडेंच तांकां थंयच्यान भायर काडटले आनी फोंड्या राजीव कला मंदिरांत तांचें पार्थीव शरीर अंतीम दर्शना खातीर दवरतले आनी फुडली विधी जी आसा ती जातली आनी ताच्या उपरांत निमणे संस्कार जातले. तांचें निमणें दर्शन घेवपाक भितर सरिल्लो प्रत्येक मनीस भावूक जावन घराच्या भायर येता. हे तांचे शेजारी, तांचे सोयरे, तांचे कांय इश्ट. डॉक्टर केतन भाटीकर आयज हयात ना हे तांकां मानून घेवपाकूच कठीण जाल्ल्याची परिस्थिती तांचेर उप्राशिल्ली आसा. अकस्मात एक समाज वावुरपी, समाजाच्या सेवे खातीर तत्पर आसपी अशें व्यक्तिमत्व संवसारांतल्यान अंतरता तेन्ना एक तांची जाणीव, तांचें पोरकेपण हांगासर स्पश्ट दिसून आयिल्लें आसा. पोटवेंचणूक रद्द जाल्ली तेन्ना लेगीत डॉक्टर केतन भाटीकर हाणें ह्या पोटवेंचणुकेच्या विरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका घातिल्ली. मात्र हो निवाडो येवच्या पयलींच ते संवसाराक अंतरले. ही तांची झूज खंय तरी आयज अर्धवट आनी अर्ध्यार उरली. अन्यायाच्या विरोधात सदांच आवाज काडपी, आपल्या कार्यातल्यान सदांच लोकांक पावपी अशें व्यक्तिमत्व आयज संवसाराक अंतरिल्ल्या कारणात एक व्हड लुकसाण जाल्ल्या प्रती लोकांक भासपाक लागिल्ले आसा. आयज तांचे कार्याची खरी पावती आनी आयज खरी दाद कितें आशिल्ली ते ह्या लोकांच्या भावनेंतल्यान स्पश्ट दिसून येता. जाणटी नेणटी खूब भावूक जालेली आसा. कांय जाण हात जोडून देवा कडेन प्रार्थना करतात की अशें जे व्यक्तिमत्व सदैव लोकांच्या सेवे खातीर वावुरले, निस्वार्थीपणान सद्भावनेन लोकांची सेवा केली. कोविडाच्या काळांत असंख्य लोकांक ते पावले आनी ताका लागून तांचे आशिर्वाद तांच्या सदैव फाटीशी उरतले. मात्र वेळ केन्ना कोणाक रावना अशा तरेची म्हण हांगासर लागू जायत डॉक्टर केतन भाटीकर हांच्यांनी ह्या संवसाराक निरोप दिलेलो आसा. आयज आमी पळयतात फक्त तांचे इश्ट किंवा तांचे बरें मागपीच भावूक जाल्ले ना, जाल्यार
कांय पत्रकार भाव जे सकाळच्यान तांची ही बातमी लोकां मेरेन पावयत आसा ते सुद्दां तांचे संबंद पत्रकारां कडेन खूब लागचे आशिल्ले. सगळ्या पत्रकारांक ते आपलेपणान आनी मोकळेपणान सदांच एक बरें ट्रीट करताले. ताका लागून तांचे नाते संबंद पत्रकारां बरोबर सुद्दां खूब बरे आशिल्ले आनी ताकाच लागून हे पत्रकार लेगीत आयज खूब भावूक जालेले आसा. मनीषा उजगांवकर काँग्रेसीची फुडारी ती आयज तांच्या निमण्या दर्शना खातीर आयिल्ली आसा. अशा तरेन कितलेशेच जे तांचे बरे मागपी कार्यकर्ते तांचे दर्शन घेवन आयिल्ले आसा आनी थोड्या वेळांतूच आतां तांचे पार्थीव शरीर तांची कूड फोंड्या राजीव कला मंदिरांत व्हरपाक भायर काडटले. फुलांनी सजयल्ली गाडी तांच्या प्रतीक्षेत आसा. मात्र घरच्यांचे जे कितें दुख्ख शोकांतिका तांच्या कडेन सद्या जे कितें विचार जे सहन जावपाच्या पलीकडे आसा ताका लागून सद्या डॉक्टर केतन भाटीकार हांच्या घरांतली परिस्थिती खूब शोकांतिकेत भरिल्ली आसा. अकस्मात हो उपराशिल्लो प्रसंग कदाचित घडये तांच्या घरच्यांक आजून खरें दिसना आसूंये अशें तांकां भासपाक लागिल्लें आसा. जाणटे नेणटे लेगीत कशा प्रतीक्षेत तांच्या घराच्या भायर राविल्ले आसा. घडये आपल्याक भितून वचपाक एक संद मेळटली काय म्हणून. होच तांचो मोग जो डॉक्टर केतन भाटीकार हाणें लोकां मदीं तयार केल्लो आनी तीच पोच पावती आनी आशिर्वाद दिवपा खातीर हे भोवसंख्येन जाणटे नेणटे प्रतीक्षेत आसा ह्या गर्देंतल्यान वाट मेळटा काय म्हणून. मात्र हे गर्दी जर पळयत जाल्यार प्रत्येकाक घरान सोडप तांच्या कठिणायेचें आसा. थोडोच टायम उरिल्ल्या कारणांत कांय जाणांक तांच्या निवासस्थानाचेर तांचे निमणें दर्शन घेवपाक ते सोडटात. जे कोण तांचे लागचे आशिल्ले तांकांच ते आपूण मातशें एक निमणो दर्शन तुमी घेयात म्हणून तांकां सोडपाक लागिल्ले आसा. मात्र गर्देचो अंदाज मानीत जाल्यार खूब कठीण अशी परिस्थिती तांचे ह्या बऱ्या मागप्यांक किंवा तांचे कार्यकर्त्याची वा ज्या कोणाक ते पाविल्ले ते सबंद जनता तांच्या निवासस्थानाच्या भायर तातकळत आसा. गर्देन वाट पळयता. हातीन तांच्या फुलांचो हार उजवाती आनी अशा तरेन तांकां निमणो निरोप दिवपा खातीर ते प्रतीक्षेत आसा. मात्र वेळाचें भान आशिल्ल्या कारणान तांकां आतां थोड्याच वेळा भितून तांचें पार्थीव शरीर आतां फोंड्या राजीव कला मंदिरांत व्हरपाचें आसा. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर तांच्यांनी लेगीत डॉक्टर केतन भाटीकर हांचे निमणें दर्शन घेतले. प्रत्येकाच्या मनात एक दाट भावना निर्माण जालेली आसा. उतरात येना आज अत्यंत दुखाची गोष्ट की आमचो एक यंग लीडर केतन भाटीकर तो बिलीवूच जायना की तो आज आमच्या मदीं हांगा ना. हांव पळयतालो काल ताणें एक व्हिडियो घातिल्लो
रिगार्डींग ब्लड बँक आणि ताणें अपील केली की जे लोकांक त्रास जातात आरोग्याच्या क्षेत्रांत सुविधा मेळना ते आपूण कितपत देव आपल्याक शक्ती दिता ते आपूण करत रावतलो असो सदैव लोकांक लागून वावुरपी आज आमच्या मदीं ना. भितरलें दृश्य खूब थोड्या आय हॅव नो वर्ड्स. फक्त फोण्यांनी म्हाका दिसता गोंय राज्याक एक बरो फिजिओथेरपिस्ट, एक बरो लिडर जो सदांच कसलेंय संकट आसूं तो लोकांक पावपी मनीस. फाटल्या दिसांनी हांवें एक एक्सपिरियन्स सांगिल्लो की म्हाका कोणे तरी सकाळीं ताची गोश्ट खासियत सांगिल्ली की 4 वरांचेर सकाळीं लायट गेली आनी तांणी दोतोर केतन भाटीकाराक फोन केलो 4:10 सकाळीं फुडें उठून 4 दिसांक ती त्या वाड्यार लायट आयली. असो सदैव लोकांक पावपी सदांच लोकांच्या काळजाक दिसपी आनी आज म्हाका दिसता ज्या संख्येन हांगा लोक आयल्या त्या संख्येन लोकांची भावना जर पळयली जाल्यार म्हाका दिसता आज केतन भाटीकर समेत गोंयकारांक रडोवन गेलो. खूब आमकां थिंक वी वील मिस दोतोर केतन भाटीकर. सदांच एक एनर्जेटीक आमचे 2-2.5 म्हयन्याचे आमचे संपर्क जेन्नाच्यान तो काँग्रेस पक्षान प्रवेश जालो तेन्नाच्यान ताजें कमिटमेंट टुवर्ड द सोसायटी आय थिंक दीस इज वॉट पीपल वील रिमेंबर. आनी ताजी जी इच्छा आशिल्ली ताजे जे विचार आशिल्ले की फोंड्या रायझींग कोंडा फोंडेच्या जनतेक तो बिईंग अ डॉक्टर तो सदांच लोकांक हेल्थ फेसिलिटी आनी खास करून फोंडेचें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हें एका करपाक जाय जाल्यार ताच्या आयज प्रत्येक फुडारी राजकारणांतले प्रत्येक हेवे दावे आयज राजकारणांतले प्रत्येक फुडारी तो विरोधक आसूं किंवा तांच्या बरे मागपी तांचे इश्ट आसूं सगळे हेवे दावे भायर दवरून आयज तांच्या निवासस्थानाचेर भोवसंख्येन आपलो मोग आपली भावना व्यक्त करपा खातीर थंय जमिल्ले आसा. कांय वेळा भितूनच 2 तरावरीन सामकें जाग्याचो पाठपुरवठो तुमी करतले काय म्हणटा. कित्याक तो सदांच कॉन्स्टंटली गेल्ले 2-2.5 म्हयन्यांक तांणीच गेल्ल्या आठवड्याक आमी आमचो एडवोकेट कार्लोस परेरा हाचो एक अल्डोना टुर्नामेंट जाल्लो आनी त्या टुर्नामेंटाक दोतोर केतन भाटीकर थंय आयिल्लो आनी थंय सुद्दां तो म्हाका सांगतालो की आपलें विजन आसा आपलें स्वप्न आसा. तो एक एम्ब्युलन्सूय चलयतालो आनी टू ऑलवेज टॉक अबावट इम्प्रुवींग द हेल्थ फेसिलिटी आनी ब्लड बँक हें ताजें एक स्वप्न आशिल्लें. ते आमी सगळे मेळून दोतोर केतन भाटीकराचें स्वप्न आशिल्लें ते आमी मुखार व्हरतले आनी सगळ्या लोकांनी लोकांचो हांगा आमी आज पळयली जाल्यार एक गोश्ट भितर आसा केतन भाटीकर हो सदांच लोकांक लागून ताणें आपलें आयुश्य दिलें आनी देवान म्हाका दिसता नको देवाचे कितेंय विचार आशिल्ले की एक मनीस तो लोकांक लागून झुजता तो आज आमच्या मदीं ना. इज अ व्हेरी शॉकिंग न्यूज नॉट ओन्ली फॉर काँग्रेस परिवार पूण म्हाका दिसता समेस्त गोंयकारांक बियॉन्ड पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम सगळे आज दूख व्यक्त करता. एक बरो लिडर म्हाका दिसता एक बरो समाज सेवक एक सोशल वर्कर आमच्यातल्यान आज गेलो. राजकारणांतले प्रत्येक फुडारी विरोधक तांचे इश्ट आयज डॉक्टर केतन भाटीकर हांच्या प्रती आपली भावना उक्तावपाक खूब भावूक जालेले आसा. तांच्या निवासस्थानाचेर ते येवन भेट दितात. असंख्य गर्दी जे तांचे बरे मागपी लोक ते पाविल्ले आसा. नेता थे, लोग उनको बहुत प्यार करते थे और मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान से उनको अपने चरणों में स्थान दे और सभी उनके चाहने वालों को ये शोक सहने की शक्ति दे. आपाचे निमंत्रक अरविंद केजरीवाला सयत
दिल्लीची आदली मुख्यमंत्री आतिशी लेगीत हांगासर तांच्या निवासस्थानाचेर पावली. तांच्या प्रती तांच्यांनी आपल्यो भावना व्यक्त केल्यो. अशा तरेचे व्हड नेते फुडारी आयज केतन भाटीकार हांच्या घरा कडेन तांचें निमणें दर्शन घेवपाक आयज पाविल्ले पळोवपाक मेळ्ळें. आयज तांच्या कार्याची ही पावती तांकां फावो जाल्ली आसा. डॉक्टर केतन भाटीकार हांचे लोकांच्या भलायके विशीं जे स्वप्न आशिल्ले, हेल्था प्रती जे ते वावुरताले, ते सपन आमी पुराय करतले अशें आतां काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान उलोवप केलें. ताच्या पयलीं कितलेशेच हांगासर व्हड नेते, राजकारणी येवन गेलेले आसा. आयज प्रत्येक फोंड्या म्हालांतलो तांचे बरे मागपी कार्यकर्तो, तांचे इश्ट आनी सबंद गोंयांत जेंकां कोणाक डॉक्टर केतन भाटीकार हांची कारकिर्द खबर आशिल्ली, ते आयज दुख्ख परगटायत आसतना दिश्टी पडटा. भोवसंख्येन गर्दी तशीच डॉक्टर केतन भाटीकार हांच्या निवासस्थानाच्या भायर आसा. तांचे पार्थीव शरीर व्हरपा खातीर फुलांनी सजयल्ली गाडी लेगीत डॉक्टर केतन भाटीकारांची कूड व्हरपाच्या प्रतीक्षेत आसा. मात्र खंयचीच धक्काबुक्की किंवा खंयचोच गोंधळ न करता एक ह्या गर्देचें नियंत्रण आनी ह्या गर्देचें भान लोकांनी जपिल्लें आसा. ही खूब व्हडविकाय आसा, कारण की एक दुखद अशी ही बातमी आयज पुराय गोंयांत आनी सगळी कडेन शोकांतिका ह्या बातमेंतल्यान पसरिल्ली आसा. तांच्या घरचें वातावरण लेगीत आजुनूय ह्या घटनेचेर विश्वास दवरपाक आजून ते तयार ना अशी स्थिती तांच्या घरच्यांचेर उप्राशिल्ली आसा. एका बसकेक वता म्हणून सांगून सांजेच्या 5 वरांचेर ते भायर सरले. ते अकस्मात रातच्या 1 अनमोड घाटाचेर दांडेली ह्या वाठारांत रस्त्याचेर वता आसतना तांकां अचकीत मुतपाक तांकां विश्रांती घेवची पडली आनी त्याच जाग्यार तांचेर एका जिवाण्यान दंश केलो, जाच्या विश बाधेंतल्यान तांकां ह्या संवसारांतल्यान एक्झीट घेवची पडली. अशा तरेचे विश्वास बसनाशिल्ले हे दृश्य आयज फोंड्या अंत्रूज म्हालांत आनी तांच्या कार्यकर्त्यां मदीं, तांच्या बरे मागप्यां मदीं आयज एक घर करून राविल्लें आसा. सदैव तांच्या बऱ्या वायटाक पावपी एक अशें नेतृत्व जाणें सदैव निस्वार्थीपणान तांची सेवा केली, त्याच सेवेची एक निमणी पोच पावती दिवपा खातीर, तांचें निमणें दर्शन घेवपा खातीर ह्या गर्देंत हे तांचे बरे मागपी तातकुळत आसा. घडये तांकां तांच्या निमणें दर्शन मेळपाकूय कठीण आसा, पण तरी आसतना गर्दी कांय कमी जायना. तांचें पार्थीव शरीर आतां कांय वेळा भितरूनच फोंड्याच्या राजीव कला मंदीर हांगासर व्हरतले. सध्या ही गर्दी आनी भोवसंख्येन तांच्या प्रती उसळून आयिल्ली ही लोकांची दाद खरी तांकां पावती दिवपा खातीर हांगासर जमिल्ली आसा. सदैव लोकांच्या आनी जनसेवे खातीर पावपी डॉक्टर केतन भाटीकर हांची पोच पावती दिवपाक, तांकां आदरांजली दिवपा खातीर हे सगळे तांचे बरे मागपी, तांचे इश्ट आसूं, राजकारणांतले तांचे फ्रेंड्स आसूं, तांची फामील, तांचे शेजारी सगळे आयज भावूक जावन तांच्या घराच्या भायर जमिल्ले आसा. सकाळ फुडें डॉक्टर केतन भाटीकार हे हयात ना ही बातमी जेन्ना पसरली तेन्ना सगळीच कडेन विश्वास बसना अशी ही घटना लोकांच्या मना कडेन आयली आनी हेचेर विश्वास दवरपाक लोकांक कठीण जालें. सदैव आपल्याक पावतलो म्हणून एक जो व्यक्तिमत्व आशिल्लो, निस्वार्थीपणान तो लोकां खातीर काम करतालो. कोविडाच्या टायमार ताणें खूब अशें कार्य केलें, निस्वार्थीपणान लोकांक पावलो. एक रुग्ण सेविका ताणें चलयली आनी अशा तरेन डॉक्टर केतन भाटीकार आयज हयात ना तेन्ना हे सगळे भोवसंख्येन जमिल्ले लोक आसा आपल्या
आपल्या सेवेक तांच्यांनी जी आपल्याक मदत केली ताची पोच पावती दिवपा खातीर तांच्या घराच्या भायर एक व्हड गर्दी आयज उप्राशिल्ली आसा. अशा तरेचे हे निमणे संस्कार डॉक्टर केतन भाटीकाराचेर जावपाच्या आदी ही सगळी तांच्या निवासस्थाना वयली गर्दी आमी सध्या पळयतात. लायव्ह प्रसारण गोमंतक टीव्हीचेर आमी तुमकां दाखयले. मंत्री रोहन खंवटे निमणे दर्शन घेवपा खातीर डॉक्टर केतन भाटीकार हांचे तांच्या निवास स्थानाचेर पाविल्ले आसा. अजुनूय कांय राजकारणी, फुडारी, नेते, कार्यकर्ते
तांचे दर्शन घेवपा खातीर आजुनूय येत आसात. कांय वेळा भितरूच तांचे पार्थीव शरीर आतां फोंड्या राजीव कला मंदिरांत व्हरपाचें आसा. ताच्या उपरांत तांचेर निमणे संस्कार जातले. डॉक्टर केतन भाटीकार आयज हयात ना हाचेर विश्वास दवरप ह्या लोकांचेर खूब कठीण जालेलें आसा. अशी स्थिती आयज तांच्या निवास स्थानाच्या भायर ही दिश्टी पडटा. जाणटे नेणटे दादले बायलां प्रत्येक जाण डॉक्टर केतन भाटीकार हांच्या प्रती भावूक जाल्लेलें चित्र आयज ह्या गर्देंतल्यान स्पश्ट जाणवता. तांची जी कारकिर्द आशिल्ली, समाजा प्रती तांचें कार्य आशिल्लें, निस्वार्थीपणान ते जे वावुरताले तातूंतल्यान तांच्यांनी लोकांची मनां जिखली. प्रत्येक राजकारणी आयज डॉक्टर केतन भाटीकार हांचे प्रती उलयता आसतना भावूक जावन ते आपलें मन व्यक्त करून थंयच्यान गेले. कांय जाणां कडेन उलोवपाक लेगीत शब्द नाशिल्ले अशी निस्तब्धता तांच्या तोंडार दिसून आयली. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत लेगीत निमणे दर्शन घेवपा खातीर डॉक्टर केतन भाटीकार हांच्या घरा येवन गेले. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हे सदांच डॉक्टर केतन भाटीकार हांकां आपलो इश्ट म्हणटाले. डॉक्टर केतन भाटीकार लेगीत मुख्यमंत्र्याक आपलो इश्टूच म्हणून उलो मारताले. पत्रकारांक किंवा मिडिया कडेन संबोधतना सदैव ते मुखेलमंत्री आपलो इश्ट आशिल्ल्याचे सदांच सांगीत एक प्रकट जाताले. अशा तरेचे तेंच्या मदले जे नाते तांच्यांनी सदांच लोकां मुखार मांडले. राजकारणी तशेंच विरोधक सगळ्यांच कडेन तांचे नाते आपुलकीचे आशिल्ले. भलायके विशीं सदांच तांचो लोकां खातीर हुस्को आसतालो. कोवीड टायमार डॉक्टर केतन भाटीकार हांच्यांनी केल्लें हें कार्य कदाचित फोंडेचे लोक केन्नाच विसरूचे ना. आयज प्रत्येक लोक तांचे बरे मागपी किंवा तांचे इश्ट तांचे विरोधक सुद्दां आसूं आयज तांच्या प्रती तांच्यांनी केल्ल्या बऱ्या कार्याची तोखणाय करतात. उत्पल पर्रीकार लेगीत तांचे निमणे दर्शन घेवपा खातीर आयिल्ले आसात. दिल्लीची मुख्यमंत्री आदली आतिशी मार्लेना तशेंच आपाचे निमंत्रक अरविंद केजरीवाला सारखे व्हड नेते आयज डॉक्टर केतन भाटीकार हांचे निमणे दर्शन घेवपा खातीर तांच्या निवास स्थानाचेर पावले. अशा तरेचे व्हड कार्य डॉक्टर केतन भाटीकार आपल्या समाज कार्यांतल्यान तांच्यांनी एक देख दिली आनी एक साबीत केलें की समाजा प्रती केल्लें काम केन्नाच वाया वचना. अशा तरेचे काम जे तेणी फोंड्या म्हालांत फोंड्याच्या लोकां खातीर केलें ते सदैव यादीत उरतले आनी भविश्यांत तांच्यांनी ही केल्ली कामगिरी हे लोक सदांच उलोवन दाखयतले. अशा तरेचो एक समाजात निस्वार्थीपणान वावुरपी फुडारी आयज संवसाराक अंतरिल्लो आसा. ताका लागून एक नुकसाणूच म्हणूं येता. चप्पल मातशें भायर काडा रे, चप्पल भायर काडून या रे. डॉक्टर केतन मनीस गोंयच्या राजकारणांत जाय आशिल्लो. मातशें एक सायडीन हें तुमी तुमी पयलीं सोडूंकूच ना भायर. लोक
सगळी सोयऱ्या राजकारणी डॉक्टर केतन भाटीकार हांचे निमणे दर्शन घेवन भायर सरिल्ले आसा आणि तांच्या घरांतल्यान आतां हे संकेत किंवा एक सूचना मेळिल्ली आसा की सद्या आतां हे दर्शन दिवप तांच्यांनी बंद केलेलें आसा, कारण की रोखडेच तांचें पार्थीव शरीर आतां भायर काडटले. फुलांनी सजयल्ली गाडी तांचें पार्थीव शरीर व्हरपा खातीर सज्ज जालेली आसा आणि प्रतीक्षेत आसा. ताका लागून ह्या लोकांक विनवणी केलेली आसा. मात्र आजून जर लोकांचे चेहरे पळयत जाल्यार लोक दुख्खांत आसा ते स्पश्ट जाणवता. आजून ह्या गर्देंतले कांय चेहरे तांच्या मुखामळाचेर एक दुख्ख, दोळ्यांनी अश्रू व्हांवता आसतना दिश्टी पडटा. तांच्या चेहऱ्यावरची ही उदासीनता, तांच्या प्रती आशिल्ली भावना ह्या लोकांच्या चेहऱ्या वयल्यान आनी तांच्या दोळ्यांतल्यान येवपी अश्रूंतल्यान स्पश्ट जाणवता. अशा तरेची ही गर्दी आयज डॉक्टर केतन भाटीकार हांच्या निवासस्थानाच्या भायर तांकां निमणो निरोप दिवपा खातीर जमिल्ली आसा. आनी खुबूच भावीक जाल्ले हे लोक तांच्या प्रती आशिल्लो मोग परगटात आसतना दिश्टी पडटा. विरोधी पक्षनेता युरी आलेमांव आनी त्याच बरोबर अमित पालेकर सुद्दां थंय आयिल्ले आसात. कांय वेळा भितूनच डॉक्टर केतन भाटीकार हांची कूड आतां निमणे संस्कारा खातीर भायर व्हरतले. ही सगळी मंडळी जी तांचो निमणो दर्शन घेवपाक एक तांच्या निवासस्थानाचेर तांच्यांनी हाजिरी लायिल्ली आसा. भोवसंख्येन भायर गर्दी तात्कळत उबी आसा. मात्र ह्या गर्देक सूचना दिलेली आसा की सध्या आतां तांचें निमणें दर्शन दिवप तांच्यांनी सध्या हांगासर थांबयल्लें आसा, कारण की रोखडेच तांचें पार्थीव शरीर आतां कांय वेळा भितूनच ते भायर काडटले. निमणे संस्कारा खातीर तांचें पार्थीव शरीर व्हरपा खातीर फुलांनी सजयल्ली गाडी तांच्या प्रतीक्षेत आसा. मात्र सध्या ह्या गर्देन जे लोक अत्यंत भावूक आनी दुखी जावन तांची वाट पळयतात, तांकां तांचें निमणें दर्शन मेळप सध्या हांगासर शक्य नाशिल्ल्या वरी स्थिती आसा. आजून ते घरांतल्यान कोण भावूक आसात ते लोक कशा तरेन दुखी आसात हे दिश्टी पडटात. भितरल्यान भायर सरता आसतना तांच्या मुखामळाचेर दुख्ख, शोकांतिका स्पश्ट जाणवता. हो आक्रोश दाबून घेवप तांचे कडेन शक्य नाशिल्ल्या वरी स्थिती थंय निर्माण जालेली आसा. आनी अशा तरेचे हे विश्वास बसनाशिल्ल्या सारकी स्थिती आयज पुराय फोंड्या म्हालांत लोकांच्या मनाचेर उप्राशिल्ली आसा. अकस्मात ह्या संवसाराक अंतरिल्ले डॉक्टर केतन भाटीकर जे सदांच आपल्या समाज कार्यांतल्यान
लोकांक पावताले, लोकां मदीं वावुरताले, जागृताय करपाक, खंयचोय आवाज उठोवपाक सदैव फुडें आसताले. ते आयज संवसाराक अंतरल्या कारणांत एक अशें व्यक्तिमत्व आयज संवसारान नाशिल्ल्या कारणांत एक नुकसाण जाल्या वरी फोंडेकारांक भासपाक लागला. हातूंत कांयच हरकत ना. अकस्मात 5 सुमार ते जे काल शुक्रारा 5 सुमार ते एका बसके खातीर म्हणून मिटींग करपा खातीर भायर सरिल्ले धारवाड हांगासर. रातचे 1 सुमार जे परतीच्या वाटेक आसतना अनमोड घाटाचेर दांडेली वाठारांत तांकां मुतपा खातीर विश्रांती घेवची पडली आनी त्या वेळार जो तेंचेर आघात जालो, एका जिवाण्यान तांकां दंश केलो, त्या विश बादे खातीर आयज डॉक्टर केतन भाटीकार जे लोकां खातीर सदांच वावुरले तेच आयज हयात ना. तांचे वांगडा तांचे इश्ट सुशांत कवळेकारूय आशिल्ले. सदैव खंयूय तेंच्या वांगडा भोंवता आसतना तांकां साथ दिवपी ते इश्ट ही तांची निमणी भेट आशिल्ली कदाचित घडये हें तांकां खबर नाशिल्लें. सदांच वांगडा या खंयचें फंक्शन आसूनी, खंयची बसकां आसूनी, सुशांत कवळेकर ताचो इश्ट जर डॉक्टर केतन भाटीकारा वांगडा आसात जाल्यार ताची आवय अशी सदांच म्हणटाली की तूं जर आपल्या चला वांगडा आसा जाल्यार भिवपाची गरज ना म्हणून. मात्र त्याच इश्टाचेर आयज कितें बेतलां आसूंये हाचो अंदाज मांडप कठीण आसा. कारण की एका आवयचो विश्वास ताच्या आपल्या पुताच्या फ्रेंडाचेर आशिल्लो की तो ताच्या वांगडा आसा म्हटल्यार तो ताका सांबाळटलो म्हणून. मात्र ज्या प्रमाणे डॉक्टर केतन भाटीकाराचो फ्रेंड, इश्ट ताचो सांगता की आपूण कांयच करपाक शकलो ना कारण की इतलो अंधार आशिल्लो, काळोख इतलो आशिल्लो की ताका कोण चावले हें सुद्दां आपल्याक कळपाक मार्ग ना. मात्र दोतोर केतन भाटीकारान सांगलें की आपल्याक कोण तरी चावला. तेन्नाच ताची परिस्थिती एकदम हाता भायर वचपाक लागली आनी तो मुर्छीत अवस्थेंत वचपाक लागलो. ताका तेच्या इश्टान जेन्ना गाडयेन घातलो, जेन्ना अनमोड घाटा वयल्यान ते भायर सरले तेन्ना रोखडोच सुशांत कवळेकर ताच्या इश्टान डॉक्टर केतन भाटीकाराच्या भावाक फोन केलो की तुमी रोखडेच मोले हांगासर पावा. मात्र कालूच शुक्रारा अनमोड घाट आनी हेर वाठारांत किंवा गोंयच्या हेर वाठारांनी पावसान हाजेरी लायिल्ली. ताका लागून रस्त्याची ओलसाण आनी येरादारीच्या मातशा गचमुड्डे खातीर ट्राफिकेक लागून जशी घाटांचेर गर्दी आसताच अवजड वाहनांची, ताका लागून गाडी धांवोवपाक कळाव जालो आनी तांकां वाचोवपाक येस आयलें ना. धारबांदोडा प्रायमरी हेल्थ सेंटरांत तांकां हाडिल्लो. मात्र हेल्थ सेंटरांत तांकां जेन्ना हाडलो तेन्ना डॉक्टर केतन भाटीकार हे आदींच डॉक्टर केतन भाटीकार हांकां जेन्ना प्रायमरी हेल्थ सेंटरान हाडलो तेन्ना तांकां मृत अशें घोशीत केलें दोतोरांनी. एल्टन, अमित पालेकर, कवठणकार, मागीर विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव तांचे निमणें दर्शन घेवन भायर सरिल्ले आसा. सध्या आतां डॉक्टर केतन भाटीकारांच्या कुडीचें दर्शन घेवपाक सध्या बंद केल्लें आसा. ह्या गर्देक सूचना दिलेली आसा. ओके loss in life Dr. Ketan Bhatikar. आज पासून आमकां cannot believe he is not with us.
but the impact that he had on the youth, on the lives of the people, especially Ponda constituency, is immense. Today, Goa has lost a born leader, someone who had leadership qualities in his blood from the day he was born. And it खूप दुःख झालं आजच्या दिवसात. We still cannot forget the memories that were made because during the campaign, during a few months. And एक खरेंच आज म्हाका दिसता श्रद्धांजली ताका एक tallest leader who rose from the grassroots. And we pray that his soul rest in peace. And एक ताच्या फॅमिलीकूय आमी सगळे म्हाका दिसता एक mother, father, brother. We wish that to all pray for them. Dr. Ketan will always be remembered for his service, for the energy that he had within him. Nothing in his dictionary was not possible. Everything was possible. And we lost a great friend, a brother, and may his soul rest in peace. आमच्या एक दोतोर केतनाक एकनाथ श्रद्धांजली आनीक खूब वायट आनी दूख दिसता कित्याक लास्ट नॉट लायक वर्सां ओ म्हयने बट लास्ट 2-3 months वी हॅव मेट इन एंड वॉज इन आवर पार्टी इनफॅक्ट इतली एनर्जी हांवें सगळ्यांनी सांग इतली एनर्जी हांवें सोना आनी इनफॅक्ट लिवींग एवरीथींग असायड पोंडा इन गोवा इनफॅक्ट हॅव लॉस्ट अ व्हेरी गूड सारको काळजांसून काम करपाचो एक सोशल वर्कर आय नो एंड आय हॅव हर्ड अबाउट लॉट ऑफ पॉयंट बिफोर दॅट की खूंय टायमार कोणाकूय पावलो हॉस्पिटलां व्हरप हिंगा व्हरप पावप ड्युरींग कोवीड ही डीड अ ट्रेमेंडस जॉब आनी हो सुद्दां मनीस म्हाका दिसता फोंडेकारांक ना जावप तांचे मदें इज अ बीग लॉस loss to our party, but loss to Ponda people. So the Jatnas Shanti Madam and their family members are Devan Balaki and Gotai Dupak to bear this loss. In fact, we have lost a good person, a good human being. That is very important. So, अमित सर आता कोण कोण बाहेर सरतात ते एकाच बरोबर बाहेर सरा मी या त्यांच्या माती थंची ती माती त्या साईडीतली माती असं बाहेर सरा मागच्या बाहेर वचपाचें ते त्या सायडीन कोण भायर काडपाक मेळटा काडा प्रेस आय वूड रिक्वेस्ट यू टू नाव कित्याक आतां सगळें जाल्लें आसा लास्ट रायट्स यू नीड नॉट शूट आं तशें न्ही पूण आनी कोण भितर घेना न्ही आमी तशें न्ही तुमी भायर वचपाचें सध्या जी आमी स्थिती पळयली डॉक्टर केतन भाटीकर हांच्या घराच्या भायर व्हडा संख्येन एक गर्दी किंवा तांचे बरे मागपी इश्ट तांच्या घराच्या भायर जमिल्ले आसा. गोमंतक टीव्हीचेर आमी हे लायव्ह प्रसारण दाखयले. कशा तरेन सगळे राजकारणी आसूं, तांचे बरे मागपी इश्ट आसूं, तांची फॅमिली, शेजारी आयज तांच्या प्रत्येकाच्या मुखामळाचेर एक दुखावटो दिश्टी पडटा. कारण की सदैव एक जनहिता खातीर समाज कार्यांतल्यान डॉक्टर केतन भाटीकर हे वावुरले. निस्वार्थीपणान तांचें काम तांच्यांनी सदांच चालू दवरलें. आयज आमी पळयतात प्रत्येक तरणाटो मात्र परिक्षेंत खंय कमी मार्क पडले सुद्दां जाल्यार हादरून वता. मात्र खंयचीच पर्वा करिनासतना जैत आनी हाराक
कुशीक दवरून डॉक्टर केतन भाटीकार निस्वार्थीपणांत आपले कार्य समाजा प्रती तांच्यांनी चालू दवरले. अशें उर्जावान व्यक्तिमत्व आसप म्हणजे खूब मोलादीक गरज ह्या समाजाची. आयज अशें व्यक्तिमत्व आयज संवसारांतल्यान हरपिल्लें आसा, संवसाराक अंतरिल्लें आसा. ताका लागून एक व्हड नुकसाण फोंड्या म्हालांत जाला. फोंडेकारांनी असंख्य मोग तांच्या प्रती डॉक्टर केतन भाटीकारा प्रती आशिल्लो तांच्यांनी उक्तायलो. अशा तरेचें चित्र आयज फोंड्या उप्राशिल्लें आसा, जाचो घडये कोणाकूच विश्वास बसचो ना. आयज डॉक्टर केतन भाटीकर हयात ना, मात्र तरी आसतना ताणें कितल्याशाच लोकांची मनां जिखली हे ताच्या कार्यांतल्यान आयज सिद्ध जाल्लें आमकां ह्या लायव्ह प्रसारणांतल्यान पळोवपाक मेळ्ळें. रोखडेच आमी हाची फुडली अपडेट तुमच्या मेरेन घेवन येतले. पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळ मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटिन लायव्ह. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो म्हत्वाच्यो खबरो दर दिसा सकाळीं 11 आनी 12 वरांचेर. आवाज गोंयचो बुलेटिन लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दर दिसा दनपारच्या 1 वरांचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाये वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो. सांजेच्या 4 वरांचेर टी टायम खबरो लायव्ह. सबंद राज्यांत घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ, 70 ते काणकोण आनी बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टायम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्ह. गोंयच्यो तशेंच राष्ट्रीय मळावेल्यो म्हत्वाच्यो खबरो फक्त अर्दवरां भितर रातच्या 8:30 वरांचेर पळयात टॉप 25 लायव्ह. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज.